हावेसाचें सपन रंगोवन वेगळें विश्व घडोवया, काल केन्ना पळोवना अशें सपन फायचें फुलोवया। नव्या वर्साची उमेद प्रत्येकाच्या मनात आसता। वेगळो हावेस घेवन दर एकलो नव्या वर्साची सुरवात करपाक येवजिता। असोच हावेस घेवन दर एकल्यान 2022 येवकार दिल्लो। ह्या वर्सान आमच्या गाठीक बऱ्यो तश्योच वायट घडणुकांच्यो यादी दिल्यो। 2022 खूब कितें घडलें, खूब कितें घडयलें। खंय इतिहास रचलो तर खंय कितें वायट यादी गाठीक बांदल्यो। खोशी दुख्खाच्या खिणांचें 2022 वर्स गवाय थारलें। अशाच यादींचेर वर्सभरांत घडिल्ल्या बऱ्या वायट घडणुकांचेर एका ती धांवती नदर मारूया। दर वर्सा प्रमाण जल्लोशांत उमेदी 2022च्या नव्या वर्साक येवकार दिल्लो। हें वर्स खुबश्या घडणुकांक लागून बरें गाजलें। 2022 मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी 28 मार्च 2022 दिसा दुसरे फावट गोंयचे मुखेलमंत्री म्हूण शपथ घेतली। ह्या वर्सा जाल्ल्या विधानसभेच्या वेंचणुकेंत भाजपान यशस्वी जागे मेळयले। उपरांत मोगोक घेवन राज्यांत परत एक फावट सरकार घडयलें। तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षानूय इतिहास रचलो। पयले फावट ह्या पक्षाक विरेश बोरकाराच्या नांवान पयलो आमदार मेळ्ळो। भारताची शान संगीत मळावेले दिग्गज व्यक्तिमत्व लता मंगेशकर हांकां 6 फेब्रुवारीक मरण आयलें। तांच्या मरणान संगीत मळार व्हड पोकळीक निर्माण जाली। 2022 वर्सा देशभर गोंयचें नांव गाजलें तें म्हणटा म्हळ्यार सोनाली फोगट हांच्या मरण प्रकरणांत। सोनाली फोगट ही एक टिकटॉक स्टार तशेंच भाजपाची फुडारी आशिल्ली। 23 ऑगस्ट 2022 दिसा हणजुणा तिचें दुबावीत पद्दतीन मरण जालें। उपरांत तिच्या घरच्यांनी तिका मारला म्हूण आरोप केल्लो। उपरांत केशीची कारवाय सुरू जाली। हातूंत जुळून कितलींशींच प्रकरणां उघड जालीं। गुवळी वखदांचे ह्या विशीं संदर्भांत कांय पुरावे जुळपाक लागले। अजुनूय ह्या केशींत आरोपी कोण कितें हाची कारवाय चालू आसा। तशेंच राजकीय मळार ह्या वर्सा गोंयांत बरीच खवदळ पडली। एके वटेन काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधीन देशांत भारत जोडो यात्रेक सुरवात केल्ली। त्याच वेळार गोंयांत काँग्रेसीच्या दिग्गज आमदारांनी पक्ष सोडलो। एकाच बरोबर काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपांत प्रवेश घेतलो आनी काँग्रेसी कडेन फक्त 3 आमदार उरले। 2022 सगळ्यांत भिरांकूळ अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार जुवारी पुलावेलो अपघात। जुवारी पुलावेल्यान गाडी दर्यांत पडली। गाडये सकट लोकांक भायर काडपाक युध्द पातळेर यत्न चल्ले। निमाणे कडेन गाडी भायर काडली। हातूंत 4 जाणांक मरण आयिल्लें। 22 जुलय 2022 दिसा भारतांत इतिहास घडलो। भारताची राष्ट्रपती म्हूण द्रौपदी मुर्मू हांची निवड जाली। ह्या पदार पावपी त्यो आदिवासी समुदायांतली पयली बायल मनीस थारली। 2022 नोव्हेंबरांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं 53वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जालो। कोरोनाच्या संकटा उपरांत पयले फावट प्रत्यक्षांत हो महोत्सव यशस्वी जालो। गोंयचें एक वेगळें सपन सदांच पळोवपी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या सपनांतलो प्रकल्प मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें 11 डिसेंबराक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। मोपा विमानतळाचें उक्तावण जालें। तशेंच गोंयांत दारगळे ह्याच दिसा आयुष हॉस्पिटलाचें पंतप्रधान मोदी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। त्यान भायर 2022 गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार बुद्धीबळ खेळा खातीर गोंयच्या भक्ती कुलकर्णीक राष्ट्रपतीच्या हस्तुकीं अर्जुन पुरस्कार फावो जालो। दक्षिण गोंय तशेंच पुराय गोंयकार ज्या खिणाची वाट पळयताले तें खीण उदेलें। नव्या जुवारी पुलाच्या पयल्या टप्प्याचें उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं 29 डिसेंबराक जालें। तशेंच संवसारांतले महान फुटबॉल खेळगडो पेले हांकां पिरायेच्या 82व्या वर्सा 29 डिसेंबराक मरण आयलें। 3 फावटी विश्वकप जिखपी ते फक्त एकमेव अशे खेळगडे आशिल्ले। ह्यो आशिल्ल्यो ह्या वर्साच्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी। 2023च्या येवकाराक सज्ज रावुया। येवपी वर्स बरें येवं, दरेकाच्या जिविताक खुशालकाय घेवन येवं अशें मागुया। देव बरें करूं।